गोवा सुरक्षा मंचा बरोबर गेल्ले कांय लोक भितरल्यान बीजेपीक सपोर्ट करतात, मात पक्ष केल्ल्यान ते उक्तेपणान उलोवंक फुडें सरनात म्हूण केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक उलयला। बीजेपीत मुख्यमंत्री पदा खातीर कसलीच चढावड ना अशें भाऊ म्हणटा। ताका जी जबाबदारी दिल्या ती खंय ताणें व्यवस्थीत तडीक लायल्या। ना तांणी पार्टी फ्लोट केल्ली आसा न्ही, आनी तांणी तशें ओपनली येवप हें शक्य ना। त्यामुळे काही लोक आहात ते आमकां भितरल्यान सपोर्ट करतात। इफेक्ट जातलो या थोडोसो काही पर्सेंटेज म्हणून आमी ह्याच नेटाचेर वतात ते जरी मायनसताले आनी प्लस नवीन लोक आमचे कडेन आयिल्ले आसात, प्लस विकासाच्या माध्यमातून लोकांक भारतीय जनता पार्टीन केल्लें काम पटलां आनी त्या हातूंतल्यान आमची पर्सेंटेज वोटिंगाची पर्सेंटेज निश्चितपणे वाडल्या। त्या हाजेर आमी बरेच फुडें वतले। वेलिंगकरा बरोबर सायडीन गेले कितले पर्सेंट आसपाक शकता ते एक्चुअली सांगूं शकना, परंतु थोड्याशा प्रमाणात कारण ज्या पद्दतीन तांचे कॅम्पेन जाली हें जाली तातूंतल्यान थोडेशे पर्सेंटेजीन आमकां जी आमची ओन आशिल्ली ती कमी जातली। CM-CP कसलीच ओडाताण ना, कोणाचे पांय ओडपाची आमच्या पक्षान तुमी सगळे जाणात। त्यामुळे जो काही निर्णय आमदार आनी सेंट्रल लिडरशीप घेतली तो सगळ्यांक मान्य आसतलो, थंय कोणाचेच कांयच आसचें। आमी सदांच म्हणटात की आमी पार्टीचे एक हार्डकोर वर्कर, डिसिप्लीन सोल्जर म्हणटात त्यामुळे जी जबाबदारी केंद्र दितलो किंवा हे दितले ते आमी आतापर्यंत सदांच पाळिल्ले, तशेंच फुडें वतले। नो प्रॉब्लेम। बीजेपीन सरकारचे परफॉर्मन्स लोकां मुखार दवरूंक म्हूण खासा व्हिडिओ व्हॅन केल्यात। भाऊन व्हॅनींचें लॉन्चिंग केलें। आज जी आसा आमी एक व्हिडिओ व्हॅन जे आमी कितें डेव्हलपमेंट केल्लो आसा त्या तुज्यान प्रत्येक मतदारसंघात वचून आमी कितें डेव्हलपमेंट केला तो लोकां पर्यंत त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पावचो, ती व्हॅन आज आमी करतात, तिचें उद्घाटन आतां आसा। सो गव्हर्मेंटाचे तुमचे स्किमी हे सगळे जें कितें पार्टीन केलां ह्या 5 वर्सांक जो कितें विकास केला तो विकास लोकां पर्यंत बरें माध्यम समजोवपाचें हे व्हिडिओ व्हॅन आसा, व्हिडिओ आसा, तातूंतल्यान लोकांक आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। गोंयांत सगळे मॅच जाला ताका पर्रीकार कारणीभूत, पार्सेकार न्ही। पर्रीकार आसतना बीजेपीक मायनिंग, कसिनो, शिक्षण माध्यमाचो इशू तडीक लावंक जमले ना। पब्लिकाचे पयशे नाका थंय कड्डिले। आतां पर्रीकार गोंयांत येवंक सोदता म्हूण गोवा सुरक्षा मंचान बरीच खरडपट्टी काडली। बीजेपीचे खंय 8 वयर सीट येवचेना। इतले मजगतीं GSM मोगोचे दोतर केतन भाटीकारान ला कांपालार प्रचार केलो। आदली मुख्यमंत्री शशिकला ताईचो पूत समीर काकोडकार ताका तेंको दिवंक प्रचाराक देवलो। पर्रीकार हे संरक्षण मंत्री केन्नाच नासले, म्हणजे ते संरक्षण मंत्र्याच्या मनस्थितीन केन्नाच येवंक ना। ते कायम गोंयचे CMूच आसले, कारण सीमाचेर इतलो तणाव आसतना सगळो जर रिपोर्ट जर काडलो, आतां आमकां टायम ना जाल्यार मेजर टायम जो आसा तेंच्यांनी गोंयांत दिल्लो आसा। देशाच्या संरक्षण मंत्र्याक आमचे जरी गोंय जरी असलें जाल्यार ते ल्हान राज्य आसा, त्या राज्यांतल्या विधानसभेच्या निवडणुकेक बुथाच्यो मिटींग घेवपा खातीर संरक्षण मंत्री वावुरता हे चित्र म्हाका दिसता सबंद देशान खंयच आसचें ना। टोटल फेल्युअर जे आसा बीजेपीचे तेजो परिणाम तांकां येणाऱ्या विधानसभेन मेळटलो। आमचे आतांचे अशें रिडींग आसा, गोवा भाजपा जे आसा ते 8 सीट सुद्धा क्रॉस करिना। ही जी भाजपाची फेल्युअर जाल्या ताका लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक जबाबदार धरूंक मेळचो ना। हाजी पूर्ण जबाबदारी जी आसा ती मनोहर बाब पर्रीकारान घेवची पडटली। MOI इशूक सपोर्ट करपी माध्यमांक सपोर्ट करणारी विधानां आनी एकदम आतां विरोध करणारी विधानां हो सर्वसामान्य मनशाक सुद्धा ही फोटिंगपणां जी आहा ती लक्षात येता। मायनिंग म्हाज्या मते बंद करपाक पूर्णपणे मनोहर बाब पर्रीकार जबाबदार। पर्रीकारान सांगलेलें डिसेंबर 2015 पर्यंत गोंयच्यान कॅसिनोचे उच्चाटन करतलो म्हणून। हो तिसरो अपयश तेजें, तिसरें हांव जें व्यक्त करता तें गोंयच्यान उच्चाटन करतलो म्हणून सांगलेलें। उलट कॅसिनोची संख्या वाडली, मोठे कॅसिनो जे आहा ते मांडवीन प्रगट जाले। इतले मजगतीं GSM मोगोचे दोतर केतन भाटीकारान ला कांपालार प्रचार केलो। आदली मुख्यमंत्री शशिकला ताईचो पूत समीर ताका तेंको दिवंक प्रचाराक देवला। ओके, आमचो उमेदवार केतन यंग आसा, क्वॉलिफायड आसा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रेश फेस आनी नॉन करप्ट। सो रिस्पॉन्स बरो आसा। सगळ्यांनी सांगलां फुडें सराक दे आर ऑल्सो फेड अप एंड दे वॉन्ट चेंज। सो दिस इज द नीड ऑफ द आर फॉर पेंजीम।
नवीन फेस, क्लीन फेस आणि नॉन करप्ट अनबायस फेस केतन. लोकांनी सांगलें की मार्केट प्रकल्पाचे हांगा प्रश्न खूब आयले. म्हणटा लोकांनी लिटरली थुकून दवरला, क्लीन ना, लोकांक बसपाक ना, वेजिटेबल सुद्दां म्हणटा एक अनसेफ जाल्या खावपाक सुद्दां. एक कोलाय म्हणजे आमचे आसता ते पोटान वता. सो एक डिजीज तरेची म्हणटा जाल्या. सो मार्केट प्रकल्पाचे म्हणटा पणजे ज्या तरेन घाण जाल्ली आसा. सो ते एक आमकां एक जाणटी बायल मेथी म्हणपाले आपलें दुकान आशिल्लें 1.5 मिटर सुमार म्हणटा करून ताम सांगिल्लें. ते आज पर्यंत म्हणटा ते दुकानाचें केल्लें ना. लोकांनी म्हणटा वेगळ्या वेगळ्या लोकांनी येवन ऑक्युपाय केलां आनी गोंयकारांक म्हणटा तें स्थान कमी जालां. सो आतां होय प्रकल्पाचो आमी हेतू घेवन फुडें सरतले आनी हांगा रिस्पॉन्स आमकां लाख आमकां भरपूर मेळ्ळा. समीर भाई आयिल्ल्या पासून आमचो आनी एक प्रतिसाद भरपूर वाडला हांगा. सो शशिकला ताईचो आशिर्वाद आसाच. त्याच प्रमाणे आमी ते इलेक्शनाक हो रिजल्ट दाखयतलेच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकांतलो एक माजी आमदार म्हापशां काँग्रेसीचो प्रचार करतना सोंपलो. यू भूपती कर्नाटकांतलो आदलो कम्युनिस्ट पक्षाचो आमदार. सध्या कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसीचो सरचिटणीस आनी प्रवक्तो आशिल्लो. तो म्हापशां काँग्रेसीचो उमेदवार विजय भिकेच्या प्रचाराक आयिल्लो. राती सुमार 8:30 एके कोपरा बसकेक आयिल्ले कडेन ताका काळजाचो खर आताक आयलो. उपचाराक व्हरचे पयलीं ताणें प्राण सोडले. घेऊ एक ब्रेक.